नमस्कार. आयच्या या ब्रेक वरात तुमकां सगळ्याक येवकार. ब्रेकार करतात कारण असेंब्ली इज इन सेशन. पण आमी आज इतल्या उसरा ब्रेकार तुमच्या मुखार हाडटात ताचें कारण की आज असेंब्ली भितर जें जालें आनी असेंब्लीच्या भायर जें जालें ते दोनूय म्हादय संदर्भ आशिल्ले. कितें जालें नेमकें, कशें जालें नेमकें, ताचे परिणाम कितें, ताचो इम्पॅक्ट कितें, ह्या गजालीचेर आमी उलयतले. आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर आहात. आमी फाटलें सेशन धरून राउंड टेबलची आमची जी टीम आसा तीच टीम घेवन आमी ब्रेकार करतात सो दॅट एक निष्पक्ष विश्लेशण तुमचे म्हऱ्या पावचें. म्हजे बरोबर पयलीं आसात द गोवन एवरीडेचे संपादक जॉयल आफान्सो. जॉयल वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर किशोर नायक गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर. पांडुरंग, सुरवात तुजे कडच्यान करता. सकाळीं विधानसभेत कितें जालें तें पळयलें म्हादयच्या इश्यूचेर. गव्हर्नराचें भाशण जालें. इंट्रस्टिंगली तातूंत म्हादयचो उल्लेख नाशिल्लो. मार्शल्स घेवन ओपोजिशनाच्या MLAक बोवाळ करतात म्हणून भायर काडचें पडलें आनी सांजे मिटींग जाली. ह्या दोनूय घडणुकांचे वन बाय वन आमी मागीर या, बट टुगेदर ह्या दोनूय घडणुकांचेर तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स कितें? हय, सकाळी जे विधानसभेत घडला प्रमोद, ते हांव दोनूय गजाली दुर्दैवी म्हणून. कारण नसतना राज्यपालांच्या भाशणाचो निशेध, म्हणजे भाशण चालू असताना हस्तक्षेप केलो, निषेध करपाचो प्रकार घडलो. काळे कपडे घालून येयल्ले आमदार आनी तांच्यांनी हातात जे पोस्टर धरिल्ले, खरें म्हळ्यार ते मार्शलांक कशें भितर सभाघरांत कशें हाडले हो एक प्रश्न येता. दुसरी दुर्दैवाची गजाल अशी की म्हादय हो राज्य सरकाराचो पॉलिसी डिसिजन एक आसपाक जाय न्हू. सो राज्यपालाच्या भाशणांत दिसपाकूच जाय आशिल्लो. सो हे दोनूय गजाली अश्यो कश्यो काय जाल्यो काय म्हणून आयचे जे घडले ते. सो मागीर अशें दिसता म्हाका की विरोधकांनी पयलींच जो विरोध केलो, विरोधकांक कशें कळ्ळें की अख्ख्या त्या राज्यपालाच्या भाशणान म्हादयचो उल्लेख ना म्हणून. पूण मागीर जेन्ना भाशण सोंपल्या वेळार म्हाका अशें दिसलें अरे विरोधक सारके आशिल्ले, राज्यपालाच्या भाशणान उल्लेखूच ना म्हणून. सो ह्यो दोनूय गजाली आयज ज्यो घडल्या पळय त्यो म्हाका दिसता खंय तरी चुकल्या. म्हादयचो उल्लेख हो राज्यपालाच्या भाशणान आसपाक जाय आशिल्ली पयली गजाल. आनी दुसरी, विरोधकांनी आयज जे पद्दतीन राज्यपालाक ह्युमिलिएट केला, अवमानीत केला असो मुख्यमंत्र्यांचो आरोप केला. हांव मुख्यमंत्र्याच्या आरोपाचें हें करता, कारण खरंच ह्युमिलेशनच आहा ते एक प्रकारचे. सो दोनूय गजाली आयज विधानसभेन चुकल्या. सभेचेर मागीर या. किशोर, इनिशियली हे जे दोनूय घडणूक आहात, विरोधकांनी केल्लो बोवाळ आनी राज्यपालांच्या भाशणा भितर नाशिल्लो म्हादयचो उल्लेख. राज्यपालाच्या अभिभाशणान म्हादयचो उल्लेख नासप ही खरोखरूच दुर्दैवी अशी गजाल आसा. कारण आयज राज्या मुखार जर सगळ्यान व्हडलो विशय खंयचो आसा जाल्यार तो म्हादयचो विशय आसा. आनी तो म्हादयचो विशय म्हणजे जी सरकारची भुमिका आसा तीच राज्यपालाच्या भाशणान आसतली आसली आनी ती राज्यपालांच्या भाशणान आसप गरजेचें आसलें. आतां जशें पांडुरंगान सांगलां की राज्यपालाचें भाशण सुरू जाल्या उपरांतूच विरोधकांनी जेन्ना बोवाळ सुरू केलो, हाचो अर्थ राज्यपालाचें भाशण लीक जाल्लें काय कितें, विरोधकांक पयलींच कळयलें काय कितें की राज्यपालाच्या अभिभाशणान म्हादयचो उल्लेख ना म्हणून. एक गजाल आमी प्रमोद पळोवपाक जाय की जें कितें विरोधकांनी आयज केलें, विरोधक म्हटल्या उपरांत अशा पद्दतीचे विरोध करपाचे जे वेगवेगळे प्रकार आसा हे विरोधक करतलेच. ह्या पयलीं भाजपानूय तशा पद्दतीचो विरोध केला. म्हणून ह्या दोनाय विरोधाचें समर्थन हांव करचो ना. ह्या पयलीं भाजपान कितें केल्लें ते चुकीचें जातले. जमिराच्या टायमार बीन अशे प्रकार खुबशे घडलेले आसा अभिभाशणाच्या वेळार बोवाळ घालपाचे. तोच प्रकार आयच्या अभिभाशणाच्या वेळार जालो. म्हाका दिसता की विधानसभा हें अशें एक सभागृह आसा ज्या सभागृहान चर्चेंतल्यान मनशांना व्यक्त जावप, चर्चेंतल्यान विशय मांडप आनी चर्चेंतल्यान लोकांचे म्हणणे, गोंयकारांचे म्हणणे हे सगळ्या मुखार व्हरप ही प्रत्येकाची जबाबदारी जावन आसा. अशा पद्दतीन अभिभाशणांक अडथळो हाडून ते अभिभाशणूय सारकें लोकांक आयकपाक मेळोंक ना आनी तेतूंतसून विरोधकांनी कांय साध्य करूंक ना. एक गजाल विरोधकांनी केली की सांजे जी आयज सभा आसली विर्डी सांखळेक, त्या सभेक एक पार्श्वभूमी तयार करून तेंच्यांनी सकाळीं दिली आनी त्या सभेचें म्हत्व वाडयलें. म्हणजे एक कितें म्हणटात तशें वातावरण निर्मिती विरोधकांनी करपाक यश मेळयलें, जेणे करून सगळ्यांचें लक्ष हें त्या सांखळेच्या सभेचेर गेलें. जॉयल, how do you look at both these incidents? Yeah, first of all, Pramod, it's complete indiscipline, kind of bad behavior from the opposition, definitely, coming in black banners and all of that. But having said that, the government has lost a golden opportunity here to pass on a message, and given the sensitivity of Maday issue and the seriousness with which everybody is looking at it, I thought that the government will use this opportunity to convey a message across through the governor's message. And I think, as Kishore has rightly said, that this has even given some intensity to the agitation which was supposed to follow, the public rally which was supposed to follow in Virdi, Sankeli.
yes, there were a lot of things which the government could have put into the governor's address, because the governor's address is basically a script from the government, which the governor is just Spelling it out. Yeah. So yes, from what it is done, which the CM is otherwise telling the people that आम्ही खूप केलं, असे केलं, तसे केलं, आम्ही we will fight till our last, that for every drop of muddy water, and what it is done, going to Supreme Court and all the initiatives which they have taken, they could have very well put in this governor's speech. And opposition also fine, that how serious is the opposition with this issue. Yeah. You should have been ready that they would, make a counter here and push the government on the back foot. And you should have been ready, and the top of your agenda on the governor's speech should have been opening with the mother issue. If you had to open with the mother issue, it would have silenced the opposition, and then it would have gone very. It would have been a very, very strategic masterstroke. पण आता मिटिंगेकडे या किशोरान म्हळें की वातावरण निर्मिती बरी झाली सकाळच्या या विधानसभेतल्या बोवाळान. त्या वातावरण निर्मितीचो परिणाम सांजे दिसलो काय कितें, आणि ही जी मिटींग जाली, वील गो टू द फायनल डिटेल्स लेटर, बट मिटिंगेचेर तुमचें ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कितें? हय, ज्या प्रमाणान लोक येवपाक जाय आशिल्ले तितले लोक येयले. आता ते लोक खंयचे, कोणी हाडल्या, हो विशय वेगळो आहा. तेजी चर्चा आता सोशल मिडियार सुरू जाल्या की कशा पद्दतीन क्रावड हाडलो तो. पूण एक सभा अशी आपोवप आनी ती यशस्वी जावप हेका म्हत्व आसा. आणि आयज म्हणजे ही सभा हांवें परचे डिबेटीन तुज्या वांगडा उलयतना म्हटलां की हे जे आंदोलन आसा ही 25 वर्सां पयलीं जावपाक जाय. 98च्यान जेन्ना सुरू जाल्लो हो विशय, तेन्नाच्यान आतां मेरेन जर आमी इतको स्ट्रॉंगली सगळ्या गोंयकारांनी जर धरलेलो हो विशय, हेरशे आमचे गोंयकार सेन्सिटीव प्रत्येक विशयान. तूं जर हेजो विशय काड, ओपिनियन पोल काड, मागीर राजभाशेचो काड, मागीर रेल्वेचो काड, लायलॉन 6 काड, गोवा बचाव काड, माध्यमाचे आसून आमचे गोंयकार सेन्सिटीव. पूण काय जाता कितें जाणा, फाटल्या 2 आंदोलनाचो असो अनुभव आसा लोकांक की फटयतात हे पॉलिटिशियन. हे आपल्या खुर्चेच्या आशेन येतात, आपली पॉलिटिकल गेन करपा खातीर येतात आनी लोकांक फटयतात. 2 ह्या आंदोलनांतलो फाटल्या 10-12 वर्सांचो अनुभव गोंयकारांक आसा. सो गोंयकार मातसो सावध आसता आनी सावध आसपाकूय जाय. पूण आयची जी सभा आशिल्ली थंय अनेक तरेचे लोक आमी पळयले, पॉलिटिशियन आशिल्लेच. पूण राजन किरकर स्वता थंय आयिल्लो म्हादय बचाव अभियानाचो. निर्मला सावंत थंय नासली, पूण वेगवेगळ्या तरेचे लोक त्या व्यासपीठार आयिल्ले. आनी म्हाका दिसता की ते ही जी सुरवात जाल्या आंदोलनाची ती यशस्वी आसा. फक्त हांवें म्हटल्या पयलीं म्हटल्या प्रमाणे आमचे गोंयकार सेन्सिटीव आनी अलर्ट आसात. अलर्ट रावपाक जाय की आमचो म्हणजे गोंयकारांचो परत कोण दुरुपयोग करून घेवचो ना, आपल्या राजकीय लाभा खातीर कोण ताचो फायदो करून घेवचो ना, इतकें मात आमकां जाणविकाय आसपाक जाय. पूण हे जें आंदोलन आयज सुरू जालां, हांव म्हाका की ह्या आंदोलनाचें एक फलीत बरें जावचें आनी म्हादय खातीर कर्नाटका जो DPR सबमीट केल्लो, जाका अप्रुवल केंद्रान दिला, केंद्रान ह्या सगळ्या गजालीचो अभ्यास करून ताका फेरविचार करपाची वेळ केंद्राचेर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. किशोर, तुमची ऑब्जर्वेशन कितें? मिटींग पयलीं भाशणां आयकली, वेगवेगळी लोकांची भाशणां आयकली, वेगवेगळी मानेस्तांची भाशणां आयकली, क्रावडाचो रिस्पॉन्स पळयलो, तुमची ऑब्जर्वेशन कितें? प्रमोद, खूप काळा उपरांत अशा पद्धतीची सभा आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आता ह्या सभेन जशें पांडुरंगान सांगलें तशें की लोक हे स्वताहून आयिल्ले, कांय जाणांक लोकांक हाडलेले, हो विशय आमी पयस दवरया. पूण लोक एकठांय जाले ह्या गोष्टीची आमकां रिस्पेक्ट करचोच पडटलो, दखल घेवचीच पडटली आनी त्या गोंयकारांचो रिस्पेक्ट आमकां दिवचो पडटलो, कारण विशय आमचो तसो आसा. पूण जो आरोप सरकारान केल्लो ह्या सभेच्या निमतान की हे केवळ राजकारण करपाक ही सभा आयोजीत केल्या म्हणून, ह्या सभेक वेगवेगळे NGO आसले, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले तज्ञ लोक ह्या सभेक हजर आसले. पूण तूं जर पळयत, हांव सकाळच्यान ही सभा म्हणजे फ्रॉम बिगिनींग हांव ही सभा पळयली हांवें. एक लोक जागृती खातीर जर आमी पळयत म्हणजे ह्या सभे उपरांत अख्ख्या गोंयान एक वातावरण जातलें आनी म्हादय हो विशय कितें हो लोकां मेरेन कळटलो. पूण ज्या लोकांनी ह्या सभेन भाशणां केलीं ती जर तूं पळयशीत जाल्यार ती सगळी पॉलिटिकल भाशणां जालीं. आतां विजय सरदेसाय हो येदो व्हडलो ऑपोजिशनाचो मनीस, तेचें जर तूं भाशण पळयशीत जाल्यार तेणी सगळी आपली सरकारा वयली, प्रमोद सावंता वयली आनी RG वयली आपली खास काडून तो मेकळो जालो. प्रशांत नायक खूब वर्सांनी तेचो पळोवपाक मेळ्ळो, तिणी आपल्यो त्यो घोशणा केल्यो. अरे, म्हादईच्या विशयाचेर कोण उलयतलो? राजनबाब केरकार जेन्ना उबो रावलो थंय उलोवपाक आनी राजनबाब केरकारान जें भाशण केलें तें भाशण आयकप खूब गरजेचें आसा. तेणी पांयां पडोवन सगळ्या 40 आमदारांक रिक्वेस्ट केली की प्लीज तो ट्रिब्युनलाची ऑर्डर वाचा. ती 4000 पेजीची ट्रिब्युनलाची ऑर्डर. प्रमोद, आयज ह्या सकाळच्या अधिवेशनाच्या बोवळा उपरांत आनी ही सांजची मिटींग
हांव आयज सबंदिस्त ट्रिब्युनलाची ऑर्डर घेवन बसलो. तुका सांगता ती ऑर्डर आयज जण एकल्या गोंयकारान, सुशिक्षीत गोंयकारान ती ऑर्डर वाचप गरजेचें आसा. कारण ती ऑर्डर वाचल्या उपरांत म्हादईचें तीव्रता, सिरियसनस कितें आनी गोंयचेर भविश्यान कितें संकट येवंक शकता हाची जाणीव आमकां ती ऑर्डर वाचल्या उपरांत जातली. राजन केरकरान आयज खुबशे आमकां एक लक्षात दवरूंक जाय की राजन केरकर वॉज वन ऑफ द विटनस इन दॅट ट्रायब्युनलाचेर गोंय सरकाराच्या वतीन राजन केरकर एक विटनस. आणि राजन केरकरान आपल्या पूर्ण आयुश्यान पर्यावरणाचो जो कितें अभ्यास केला ते सगळो अभ्यास त्यांनी पणाक लावन आपली बाजू त्या ट्रिब्युनलाच्या मुखार मांडलेली. पूण तरी पूण त्या बाजूक कसलोच सायंटिफीक आधार ना अशें म्हणून ट्रिब्युनलान तेचेर ऑब्जर्वेशन केला. हाचो अर्थ आमकां खंय तरी सायंटिफीक अभ्यास करून, कायदेशीर अभ्यास करून आमकां हो विशय हाताळपाक जाय. अशा पद्दतीन बैठको घेवन लोकांक एकठांय करून आपली राजकीय खास भागोवन म्हादयचो विशय सोंपचो ना. आणि हे सिरियसनस हांव ह्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगूंक सोदता की म्हादयचो विशय हो म्हत्वाचोच. त्याच्या खातीर आमी गोंयकारांनी एकठांय जावचेच पडटले. पूण आमी गोंयकार एकठांय जातले आनी कोण तरी आपली पोळी भाजून घेतलो अशी संद कोणीच कोणाक दिवंक जायना. हो विशय म्हणटा तो तज्ञ लोकांनी अभ्यास करपाचो विशय. आणि गोंयच्या फुडाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आतांच सावध जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार त्या ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डरी उपरांत तुज्या लक्षांत येतलें की गोंय हें खरेंच उरतलें काय सोंपतलें अशी परिस्थिती त्या ऑर्डरीन आसा. Joel, initial observations about the meeting. You heard all the speeches. Yes. You saw the tone and tenor of the public meeting. Yeah. What is your observation? I've heard all the speakers, mainly most of the speakers, but except for Rajendra Kerkar, who spoke at the last and I did not find merit in anybody's arguments. They all boiled down to political sloganeering, and most of them were taking jibes at one another. Political kind of conflicts here and there could be seen. People were booing at some of the speakers. And it was a huge disappointment. Basically, what we looked out for this rally was to find a kind of a course, where we are going to take towards Madai now. It's not about just trumpeting some kind of a political slogan and taking hits at one another. We were looking at some kind of a roadmap on how Goa would proceed unitedly toward. Now, take one example. When the general call was to be united in this fight, but are we really united? The political class itself is not united. The opposition itself is not united. Everybody is taking jibes at one another. So how is this unity going to come about? If we are going and to... in the meeting also, the people had objection about some speakers expressing their opinions. Yeah. The speakers were being booed, and there was so much of commotion there, and there was no constructive talk about Madai. What we are, except for Rajan Kerkar, who spoke through his heart at the end, fag end. There is no other takeaway from this meeting. It is just like tamasha and tamasha all the way. Very interesting point. Now let us go to the finer details of it. पाणक बाब, राजेंद्र केरकराची भाशण आयकल्या मी. बाकीच्यांचे मुद्दे जे आशिल्ले ते दे वेर क्वायट इमोटिव्ह स्पीचेस. तातूंत भितर सबस्टन्स जे आसा ते कमी आनी इमोशन्स चड आशिल्ली. राजेंद्र केरकराचे हातूंत भितर इमोशन आनी सबस्टन्स हांचो बॅलन्स आशिल्लो. ताणी जो उलो मारलो आनी ताणी एक बरे राजकारण्याक काय सल्लेय दिले ते पळयतकीर आनी ते आयकतकीर तुमकां कशें दिसलें? पयलीं म्हाका अशें म्हणजे हांव एक्चुली पयलीं ते उलोवपाक आशिल्लो, पूण म्हाका जाणून घेवपाक किशोर आनी जयल कितें म्हणटा काय सो ते उलयला म्हणटकूच म्हाका एक आतां स्पेस मेळ्ळा. पयली गजाल म्हणल्यार राजेंद्र केरकराक आमी म्हाज्या आयुश्यान हांवें केन्ना राजकीय व्यासपीठाचेर गेल्लो पळोवंक ना. आनी आयची जी सभा आशिल्ली ती हांव राजकीय म्हणत ना, कारण थंय बरे समाज वावरपी बरे लोक आशिल्ले. पूण राजन केरकरान आयज जो मुद्दो मांडलेलो आसा तोच हांवें तुमच्या डिबेटीन पयर मांडला की लवाताचें डिसिजन जे आसा ते चेंज जावप खूब मुश्कील आसा. कावेरी केसीन ते 400, 300, 200 TMC फीट उदक आशिल्लें. तातूंत सेंट्रल गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान मातशे चेंजीस केले. पूण हे आसाच 3.9, 13, 24, 1.39 कितले म्हूण चेंज जातले असो म्हाजो जो भंय आशिल्लो तो राजन भाईन आयच्या सभेन तो उलोवन दाखयला की लवाताचें डिसिजन जे आसा ते बदलू शकना. आतां आमी कितें करूं शकता जाल्यार किशोरान जें सांगलां तें सारकें अत्यंत गरजेचें आसा. हो राजकीय शबय घालून ही जावचो ना, ऑपरेशन सुटचो ना प्रमोद. हेका जो जितकी शबय हांगा घालतले तितकी मे म्हयन्यान कर्नाटकान भाजपा स्ट्रॉंग जातली आनी भाजपा परत सत्तेर येतली. हो म्हाजो जोक न्ही, हो म्हाजें बरोवन दवर. जितले तुमी गोंयान हांगा हें करतले, बीजेपीक त्रास करतले, तितली बीजेपी कर्नाटकान स्ट्रॉंग जातली. कारण तांकां म्हादयचो प्रोजेक्ट जाल्लो जाय. आनी घडये हेज्या फाटल्यान हें जें कितें चल्लां ते केन्ना म्हणजे असो एक दुबाव येता की बीजेपी आसा कितें हेज्या फाटल्यान सगळ्या तांकां संवय आसा हें करपाची गरज ना.
सो हे सगळें करून काय जावचें ना. किशोरान सांगल्या त्या मता प्रमाणे हांव सहमत आसा. सायंटिफीक आणि रिसर्च करून टेक्निकल रिपोर्ट सादर करचो पडटलो की बाबा गोंयाच्या जैवीक संपदेचेर, वायल्ड लायफाचेर आनी आमच्या राहणीमानाचेर, आमचे न्हंयेचेर कशा पद्दतीचो परिणाम जातलो, खारसाण दर्यान न्हंयन कशी वयतली फुडें आनी कशी ही न्हंय काबार जातली हें सांगपाची गरज आसा. हांवें जे पयर हे डिबेटीन सांगलेलें तेच आयज हांव सांगता. किशोरानूय ते मान्य केला. ह्यो जर गजाली टेक्निकल गजाली जर आमी मांडल्यो जाल्यारूच कितें गोंयाक स्कोप आसा. आनी दुसरी गजाल हांव प्रमोद एक मेन्शन करता. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट म्हाज्या हातीन आसा. हेतून लिगल टिमी वांगडा रिसर्च टिमूय आसा. ह्या रिसर्च टिमीचेरय गोंयचेच आदवोगाद आशिल्ले आनी तेन्ना जे साध्य जावंक ना ते आतां साध्य जातलें काय कितें असो म्हाका एक म्हणजे हे येता की तूं कितें म्हणटा की वी शूड बी प्रॅग्मॅटीक प्रॅक्टिकल आनी हे पयलींच जावपाक जाय जे आज आशिल्लें. पयलीं राजेंद्र जेन्ना भाईजी जे स्पश्टपणान भावनीक उलयल्या. जावन ह्यो जे विशय मांडलो पळय आज मेरेन तो चुकीचो आशिल्लो. हेका प्रॅक्टिकल आनी सायंटिफीक स्टडीज जाय. आणि तुम्ही एक बरो मुद्दो काढलो किशोर. राजेंद्र भाईनी सांगले की आमदाराक आमी कितले फावटी आपयले 4,000 पानां ते वाचतले. म्हाका दिसता हाजेर कोणाचोच विश्वास ना आणि अपेक्षाय ना आमच्या आमदारा कडच्यान. स्पश्ट सांगता. पूण एटलिस्ट थंय वचून कळसा बंडरा कितें चल्लां हें पळोवप, त्या कामाची बाबा व्याप्ती पळोवप, समजून घेवप हेंय आज मेरेन जालें ना. ताणी बरेंच सांगलें की आमी आमदाराक आपयताले जो मेरेन आमदार आपली येवपाची ठरयताले तो मेरेन तातूंतले कितलेशेच आमदार माजी आमदार जाताले म्हणून इलेक्शन येवन. ही जी उदासीनता आसा हांव इतलेंच सांगता किशोर की ही उदासीनता तरी आयचो हो जनसमुदाय पळोवन ही उदासीनता तरी पयस जातली काय कितें. जनसमुदाय पळोवन उदासीनता पयस जावची ना प्रमोद. कारण आयज कितें जालां की प्रत्येक जाण मेंढऱ्यो हाकता पळय तशें आमकां गोंयकारांक हाकपाक लागला आपल्या स्वार्था खातीर. आनी दुर्दैवाची गजाल अभ्यास म्हणटात पळय स्टडी ही कोणाकूच नाका आनी स्टडी नाका आनी स्टडी केल्लेले आमदारूय नाका. आयज विधानसभेंतले जर तूं आमदारांची शिक्षणीक पात्रता जर तूं पळयशीत जाल्यार व्हडले म्हणजे पयलीं जेन्ना शिक्षणाची स्तर कमी आसलो तेन्ना सुशिक्षीत आमदार विधानसभेन वयताले आनी आयज शिक्षणाचो स्तर वाडला आनी अशिक्षीत आमदार आयज विधानसभेत म्हणजे तूं सांगता तेजे 4,000 पानां आमदार वाचतले हे आमी म्हणजे अपेक्षा दवरूं शकना. एक गजाल आमकां प्रमोद लक्षांत धरूंक जाय की जो ट्रिब्युनलान जी ऑर्डर दिल्या तो ट्रिब्युनल स्थापन करपाची मागणी ही गोंय सरकारान केल्ली. गोंय सरकारान कसल्याच पद्दतीच्या तडजोड आमची म्हादयच्या बाबतीन आसूं शकना. आमी चर्चेक तयार ना, आमकां ट्रिब्युनल जाय म्हणून सांगलो. त्या पद्दतीन सेंट्रल गव्हर्मेंटान ट्रिब्युनल केलो. ट्रिब्युनलाचे ऑर्डर ह्यो मॅक्झिमम म्हणजे 90% म्हणटात ते ऑर्डरी सुप्रीम कोर्ट भायर मारिना. ही जी ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्या त्या ऑर्डरी प्रमाणे तिनूय राज्यांक पाण्याचें वाटप कशें जातलें हें थारायलां. जे वाटप कर्नाटकाक ट्रिब्युनलान दिला त्याच वाटपाशी संबंधित तांच्यांनी DPR तयार केला आणि तितके उदक वळोवपाक तांच्यांनी तो किशोर जात म्हणटा की फाटली कांय दिसा खूब कडेन एक्झाम्पल दिला मुद्दम की कर्नाटकान कितें केलां की कर्नाटकान बंगलो बांदला जातूं भितर एक 4 बेडरूम आसात, 3 बाथरूम आसात, 2 हॉल आसात, किचन 2 आसात आणि ट्रिब्युनलान तांकां सांगलां की तुमी हो बंगलो फक्त 1 BHK कसो वापरा म्हणून. आता आमची जबाबदारी ते खरेंच 1 BHK वापरतात काय अख्खो बंगलोच वापरतात आणि कारण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय तयार केलां ते निश्चितच फक्त तुगेले 3 TMC व्हरपा खातीर न्ही. बरोबर. सो हाजेर भर दिवप आणि हाजेर उलोवप रादर दॅन जस्ट बीइंग इमोटिव्ह हे म्हाका दिसता अत्यंत गरजेचें. जॉयल बिफोर वी गो टू द स्टेट ऑफ ओपोजिशन यू हर्ड एवरीथिंग. डू यू थिंक दिस मीटिंग हॅड प्रॅग्मॅटिझम, प्रॅक्टिकॅलिटी and probably a rational approach on how to move ahead? See, Pramod, yesterday AG Pangam gave a beautiful description of the state of affairs right now, where we stand. You know, it wasn't prudent. So he explained some of the facts of Maday, you know, which were not in public domain. I mean, rather they were not. People were not aware of those things. Like for example, the diversion is not the main river diversion, but it is a diversion from the tributaries. That I mean, that a new piece of information. Secondly, there are dams which are being built at Khalsa and Bandura. That is something which is, and through that they are going to divert the water. Secondly, Goa has a very strong case in terms of... He also mentioned that a new dam that is coming up on Surla River, which is within the wildlife sanctuary. Yes.
Secondly, which is very, very important, is how Goa is going to tackle it in terms of these diversions are running through forest wildlife sanctuaries in both Goa and Karnataka. Yeah. So basically, per se, by law, it cannot happen. So I mean, we should have been discussing all these issues and the options before Goa right now. Rather than that, we are just getting into rhetoric of unwanted things. There are so many, as Kishore has said, the tribunal order is vast, and in that we have to find scope where Goa could find a way through. Yeah, could actually use it to our To our advantage. advantage. लास्ट राऊंड या आम्ही पांढरं द स्टेट ऑफ द ओपोजिशन. आज सकाळी ते काळे बिळे घालून गेले, पण तातूंत भितर आर्जिना जी आर्जी 8 दीस पयलीं तरी तांकां सांगताले की तांच्या आमदारांनी ते जॉयंटली निवेदनांचेर सयो मारताले. आज आर्जीन काल आपली स्वतंत्र मिटींग घेतली. ही जी स्टेट ऑफ द ओपोजिशन आहा, आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपा जाय म्हणटात, ओपोजिशन आनी रुलिंगान. सध्या ओपोजिशना भितर आसा 7 जाण तेच एकठांय येनात. सो ही जी स्टेट ऑफ द ओपोजिशन आसा आनी आरजीची भूमिका आसा, जाचेर म्हाका दिसता मिटिंगे भितर आज भरपूर चर्चा जाल्या. तुमची ओपिनियन कितें? इलेक्शनाक चड दीस जावना, गोंयांत जे इलेक्शन जालें तेन्नाय अनेक लोकांचे अशें म्हणणें आशिल्लें की गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आप, आरजी ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी BJP वांगडा लढचें म्हणून. तेन्ना ह्या लोकांनी एकी कडेन येवपाचें केन्ना चिंतूंक ना. सो आरजीन म्हटलें की आपलें एक स्वतंत्र अस्तित्व आपणाक तयार करपाक जाय, कारण गोंयाक प्रादेशीक पक्षाची गरज आसा, रिजनल पार्टीची गरज आसली गोंयाक, ती आरजीन भरून काडपाक प्रयत्न केला. सो आरजी हांच्या वांगडा कित्याक वयतली? तरी सुद्दां विरेशान सांगलें अशें, हांवें जशें आयकलें जी बायट, की आपूण काळे कपडे घालून आयिल्लो. आतां हांचे हे आपणाक सांगच्या पयलीं भायर सरले, आपणाक सांगच्या पयलीं भितर सरले, आपणाक सांगच्या पयलीं आनी खंय तरी जगशिखराच्या पुतळ्या कडेन गेले. सो विरेश हांच्या वांगडा येवपाक जाय आशिल्लो, आनी विरेशान तांच्या वांगडा येवपाक जाय हांव ह्या मताचो ना. तो स्वतंत्र आसा, कारण RJP वेगळी पार्टी आसा आनी तांच्यांनी आपलें अस्तित्व दवरपा खातीर जें कितें करपाक जाय. काल पयली मिटींग जी पिसूरला घेतल्या, 70 घेतल्या. ज्या जाग्यार म्हादय आसा, सांखळे मिटींग कित्याक घेतली? सांखळे म्हादय आसा. ज्या गांवांनी जें आज मिटींग जाल्या पळय थंय नाका, 70 जाय आशिल्ली मिटींग, ती काल आर्जीन घेवन दाखयली न्ही. सो हांव म्हणटा की हे जें आसा विजय, आनी तुवें सकाळचे काळे कपडे घालून आयिल्ले ते पळयला. आतां सभेक जर पळयले जाल्यार काल्लूस बाब आनी विजय धवे कपडे घालून आयल्या, आनी हे जे काँग्रेसचे बावडे आनी आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले ते आजून काळाच कपड्यान पडले दिसभर. सो हांकां हे बळ आसपाक जाय आमकां की बाबा कितें चल्लां, आपलो कोण यूज करता कितें हें समजून घेवपाक जाय हेंच्यांनी. सो म्हाका दिसता की आरजीची भुमिका सारकी आशिल्ली. आरजीन आपलें स्वतंत्र अस्तित्व दवरपा खातीर जें कितें करपाक जाय तेंचें करप सुरू आसा. आतां हेतूनय काय बारीक बारीक चुको घडटल्यो त्यो पळोवया मागीर. किशोर, आरजीची भूमिका आणि एक ओपोजिशनच एकठांय येवपाक शकना ही परिस्थिती. आरजीच्या भूमिकेक आरजीन जी भूमिका घेतला त्याच्या हांव पूर्णपणे समर्थन करता. कारण तेणी अशी भूमिका कित्याक घेतल्या ही तांणी स्पश्ट केल्या. कित्याक म्हणून ह्या लोकांचेर विश्वास दवरचो? ज्या लोकांनी आता गोवा फॉरवर्ड गोंयकारपण म्हणून जपपाक स्थापन जाल्लो एक बरो प्रादेशीक पक्ष गोंयांत तयार जावं शकता अशें लोकांक दिसतालें, त्या गोवा फॉरवर्डान वचून भाजपाची साथ दिली. आम आदमी पार्टीची जर आयज परिस्थिती पळय जाल्यार तीच जाल्या. मागीर आरजीन तिकी कित्याक तेंच्या वांगडा वचोंक जाय? आरजी तेंच्या वांगडा वचोंक ना म्हणून आरजी शांत आहा ना. आरजीन स्वतंत्र, तें सुद्दां आरजीच्या नांवान न्हू तर तेंच्यांनी वेगळ्या नांवान एक स्वतंत्र जागृती करपाक लागून अभियान सुरू केला आनी त्याची सुरवात तांच्यांनी 70 तालुक्यांतल्यान केली. आनी दुसरी गजाल प्रमोद, त्या सभेक डॉक्टर नंदकुमार कामता सारको मनीस त्या सभेक उपस्थित रावन तांणी त्या सभेक संबोधन केलें ही खूब मोठी गजाल. आयज प्रत्येकान आपापल्या पद्दतीन म्हादयच्या संदर्भात जागृती करपाची गरज आसा. तुम्ही जर सगळ्यांक एकठांय हाडटले म्हणटात जाल्यार एकठांय हाडपाची पात्रता तुम्ही दवरला काय कितें? तुमची राजकीय पार्श्वभूमी कितें? तुमचें राजकीय बॅकग्रावंड कितें? तुम्ही सगळे कडेन वचून खावन आयले आनी आतां सांगता आरजी तूं यो, तूंय मातसो खा म्हणून. तशें जावचें ना. आयची जर तूं सभा वयशी जाल्यार ती म्हादयची जागृती सभा आसली काय आरजीच्या विरोधान ती सभा आसली असोय प्रश्न उपस्थित जाता ती सभेंतली भाशणां आयकत गेल्यार. आरजीची भूमिका बरोबर आसा. तांणी जें ठरयलां तांकां पूर्ण अधिकार आहा आपलो कितें तो स्टँड घेवपाचो. ते वगी आहा ते सेपरेट वयता म्हणून ते भाजपाचे आनी हेचे बैल जाले आनी हें जालां कितें आरोप आहा पळय ताका कांय करतना ते भुरगे बरोबर आसात. तेंचे जे विचार आसा ते करप बरोबर आहा. गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन तेंच्यांनी विचार केला. जो कोण तांकां सपोर्ट करतलो तो करतलो. तो प्रत्येकाचे नागरिकाचो स्वातंत्र्य आसा तांकां सपोर्ट करप काय तांकां विरोध करप तें तो नागरीक ठरयतलो. Joel, how are you looking at this? Because RG has practically created lot of discussion when it comes to this united opposition or everybody should come together rhetoric.
I slightly disagree with Kishore here because see, given the magnitude of this issue, मध्ये एक धाकटो विषय न्हू तो की एक पार्टीन ओर एक सेक्शनान डील करपाक जाता तसो. So it's a kind of a state issue. It's beyond the comprehension of one single unit. So तितून भितर unity आणि हे जे आता सगळे उलयता की unity म्हणून, it is very very important if we are going to, like how Karnataka is united on water. Likewise, I think Goa also should be united on fighting for its own battle against Madai. Now, idun kite ala pay, I also support Kishore on one count on RG is RG has realized the opposition itself is not united on this. Yes. For example, when the government says, okay, come over, we'll sit down together and discuss, the opposition is not ready to come. And so there is no question of unity here. So on that count, yes, RG will take You are its saying own it is stand. right as a political strategy, but might not be in the best In interest of the cause. Yes, absolutely. हांव ह्या मुद्द्याचेर थांबता. वेळ सारको सोंपला. जे कितें घडलें आयच्या दिसाक ताजें राजकारण, समाजकारण, टेक्निकॅलिटीज आनी एक्चुअल ताजो परिणाम ह्या गजालीचेर आमी चर्चा करून सगळी ओपिनियन्स तुमचे मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला. आयच्यान ब्रेकओवर सुरू जाला. सेशन चलता तशें दर दिसाक आमी ब्रेकआवर घेवन तुमचे मुखार येतले. सेशनाक जे जे इश्यू डिस्कस जातात ताजेर तुमकां विस्कटावणी करून सांगतले. आनी आज पयले दिसाक आमी सांगले सुरवातीक ह्या टायमार आमी हो ब्रेकआवर घेवन येतात कारण आज सेशन आनी सांजे जाल्ली म्हादयची सभा ह्यो दोनी इंटरलिंक्ड आशिल्ल्यो. जॉयल, किशोर, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन दीस पॅनल. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.